विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकरान नाका आशिल्ली उतरां दिवन पेडणेकारांचो अपमान केला. लोकांनी कायदो हातात घेवचे पयलीं पंचवाडकराची 8 दिसां भितर ट्रान्स्फर मारपाची मागणी पेडणे स्वाभिमान समितीन केल्या. हाचेर वेंचणूक आयोग आनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. बदली केली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकरान पेडणेकारांक दळबद्री म्हणले अशें समिती म्हणटा. पेडणेकारांची माफी मागची म्हूण ताका प्रास दिल्लो, मात तो माफी मागना. आतां ताची बदली करमेरेन वगी रावचे ना अशें म्हणत समितीचे लोक पेटल्यात. त्या दिसा एक मोठे धरणा कार्यक्रम आमी मामलेदार ऑफिसा मुखार करतले, जंय जवळ जवळ 500 ते 1000 लोक उपस्थित आसतले. ह्या पयल्या कार्यक्रमाक हे टोटली पीसफूल असो कार्यक्रम आसतलो. तातूंत सादारण घोशणा किंवा फलक आसतले आमचे, आनी तातूंत आमी दाखोवपाक सोदतले की खंय तरी संघटनाच न्ही तर पेडणेकार पूर्ण पेडणेकार जागृत जाल्लो आसा आनी आज तो वगी रावचो ना. एक हाचो एक प्रतिकात्मक अशें एक आंदोलन हे जातले आनी ताचे उपरांत जर तरी ताचें हे जालें ना जाल्यार कदाचित एक हिंसक वळण ताका येवं शकता. हाचेर पेडणेचे प्रतिनिधित्व करपी राजकारण्यांनी अजून कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना म्हूण समितीन खंत उक्तायल्या. पेडणेचो पालकमंत्री हो मडगांवचो म्हूण ताका कांयच फरक पडना अशें समिती म्हणटा. आंदोलन म्हूण बिरेस्तारा पेडण्यात धरणे धरपाचे संघटनेन थारायला. तांचे बद्दल हांव सांगूं शकना, कदाचित तांकां हे आवडलें ना आवडलें हो तांचो प्रश्न आसा, पण तांच्या पर्यंत ही माहिती पाविल्ली आसा, पण तांची प्रतिक्रिया कांयच आमकां मेळूंक ना. तेचेर एक हांव उलयतां. हय, आनी आमी तांकांच न्ही तर सगळ्या राजकीय पुढारी जे आसात तांकां आमी गेल्या मिटिंगेन आव्हान अशें केल्लें की तांच्यांनी ह्या ज्या घडलेल्या घडणुकेचो निशेध तांच्यांनी उक्तावचो. पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आतां पळोवया खेळामळावेल्यो खबरो. बुधवारा जाल्ल्या आय लीग मॅचींत साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान लीग टेबलांत सगळ्यांत सकयल आशिल्ल्या HLLाक 4-8 गोलांनी मारले. हे जैत जोडून पोरूच्या वस्ताद साळगांवकरान ते अनूय दावेदार आसतले अशी आस्त आपल्या मोग्यांक दाखयल्या. फाटल्या 6 आय लीग मॅचींतले हे साळगांवकराचे 5वें जैत. हे मॅचींत जैत मेळोवपाक साळगांवकार खर यत्न करतले हातूंत दुबाव नाशिल्लो. जिखल्यार साळगांवकार 5व्या सुवातेर पावतले हे तांच्या खेळगड्यांक खबर आशिल्ले. तांणी पेजाद खेळ करून सुरवातेसावनच मॅचीचेर ताबो दवरिल्लो. पयलो गोल 13व्या मिनटाक फ्रांसीस फेर्नांडीसान केलो. Salgauka against HAL Bangalore. Pramod, a simple goal, absolutely out of nothing. Tombas ball in. Fernandez completely unmarked, and Pramod just watched the header sail past him. 28व्या मिनटाक HALाक बरोबरी करपाची संद आशिल्ली, पूण साळगांवकाराचो गोली विनय सिंगान बऱ्यापैकी बचाव केलो. साळगांवकाराच्या रिवजी सियोकोन 54व्या मिनटाक दुसरो गोल केलो. गिल्बर्ट ऑलिव्हेरान 72व्या मिनटाक तिसरो गोल मारून साळगांवकाराची आघाडी आनीकूय पेजाद केली. Scores again. Colasso's ball in. Suwoka's header. HAL Bangalore have given it a go, but it was one long ball that saw Chandideep beaten, and Oliveira kept his cool to beat Pramod as well. Neatly taken, neatly worked, and Salgauka lead by 3-0. रणदीप सिंगान मॅचीच्या 85व्या मिनटाक चौथो गोल मारून साळगांवकाराची पेजाद कामगिरी पुराय केली. हे जैत मेळिल्ल्यान कोच करीम बेंचेरिफा सामको खोशी दिसलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयच्या तरण्या फुटबॉलरांचे अंडर-14 राष्ट्रीय फुटबॉल सर्ती खातीर तयारी चल्ल्या. पोरूं मेळिल्ल्या 4थ्या सुवाती परस हे फावट बरी कामगिरी करपाची आस्त प्रशिक्षक रॅमी कुलासो आनी गजानन कांबळीन दवरल्या. रॅमी आनी गजानन सध्या 31 संभाव्य खेळगड्यांतल्यान 22 जाणांचो पंगड वेंचतात. जानेर सोंपता म्हळ्यार पश्चिम बंगालांत ही सर्त सुरू जातली. मंगळारच्यान चालू जाल्ल्या प्रशिक्षणात तरणाटे वांटेकार जाल्ले दिसताले. ह्या शिबिरांत कांय नवीन खेळातंत्रांचे प्रयोग हे कोच करपाचे आसात. ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक नॉर्मन बोर्डमनाच्या कार्यशाळेंत शिकिल्ल्यो कांय गजाली रॅमी आनी गजानन हे निमतान चालीक लावंक सोदतात. पोरूं राष्ट्रीय अंडर-14 सर्तींत गोंय 4थे सुवातेर उरिल्ले. हे फावटीचे तरणाटे बरे आसात. हाका लागून पोरूं तामिळनाडूत पंगडाक घेवन गेल्ल्या रॅमीक हे फावट पंगडा कडल्यान बऱ्या खेळाची आस्त आसा. प्लॅनिंग म्हणजे पळय आतां आमकां चड टायम ना. वी आर गोईंग ऑन 26, सो वी आर गेटिंग हार्डली 5 or 6 days. सो आमी चड घेवन बसचे ना. आमी भुरग्यांक चड वर्कआउट एक 30 minutes वर्कआउट करतले. मोस्ट प्रॉब्ली आमी चड गेमीचे गेम सिट्युएशन चड खेळयतले.
ती तशें ती गेम मागीर सॅड जाली की ना भुरग्यांक आमकांय बरें आनी भुरग्यांकय बरें मागीर न्हू तशें कशें कितें जालें सिलेक्शन तुमचें हाव वॉज युअर सिलेक्शन प्रोसिजर फ्रॉम ऑल ओवर गोवा यू हॅव सिलेक्टेड सो वॉट वॉज युअर प्रोसिजर फॉर See, we have keep a common selection. Last year we have keep north and south. Okay, this year we have common like that. You all have to come in at the same venue at Santa Cruz. And I think selection काढला आम्ही थिंगा. Okay, from all over the Goa चे भुरगे येले थिंगा. This is about 130 अशे येले आमकां. More than 130. More than 130. So out of 130 we have selected best 30. We have shortlisted 30, and from 30 आम्ही कॅम्प केला स्टार्ट केला. We are starting the camp. धुळेराच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. तुमकां जर ह्यो खबऱ्यो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.